मांद्र्या मतदारसंघात पर्यावरण राखणेचो प्रश्न सामको पेटला। त्याशिवाय उद्देग ना, नोकऱ्यो ना म्हणून लोक उलयतात। उदरगत केल्या ती कांयच प्लान नासतना, धड रस्ते ना, टुरिझम चलता म्हणून धड पार्किंग व्यवस्था ना, लायट आनी उदका सारकेल्यो मुळाव्यो गजालीय ना। मांद्र्या मतदारसंघात कुळ कायदो दुरुस्ती आडूय आवाज येता। मतदार राजाचेर खबरां माळीत मांद्रेच्या मतदार राजाचो लोकनामो। Progress at the moment in Mandre constituency in the way it should have been is not done. Just bringing more bigger project in this constituency and destroying the eco-sensitive areas, I am totally against. Instead, the government, whichever the present or the past, they should bring us sustainable factories or industries where we can create more employment, rather bringing five-star Gulf coast and so many other things, which is not feasible nor viable in this constituency. I'm afraid the mountains that we see today and the environment that our forefather has created may destroy in the near future. उदकाचो प्रॉब्लेम असो जाल्लो आमचे एरिया मोर्जी गांवच्या बद्दलूच हांव उलयतां। स्प्रेड एरिया व्हडली आसा, ते डिफरंट टायप वाडो आहा तांकां उदक मेळना, तो एक प्रॉब्लेम। त्या बद्दल हांव उलोवन परत दुसरे इंटर्नल जे रोड्स आहा आमचे स्पेशली इन मोर्जी रोड फेसिलिटीज ना, तशेंच वायडनींग ऑफ रोड काम जाता म्हणटात ते, पूण आजून कांय जावंक ना हांगासर तितलें। मांद्रे आनी आरांबोल जे पठार आहा त्या पठाराचे एक 5-6 फॅक्टरीज हाडून आमचे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहात, दोज हू आर पास 12th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड, तेंच्या बद्दल कितें तरी कामा बद्दल हें जर केल्लें आज आमचे गांव आनीक सुदारतले आसले। टुरिझम हो ह्या भागाचो मेन रेव्हेन्यू आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आसा। टुरिझमा खातीर गेली 15 वर्सां, ह्या 5 वर्सां तर कांय जालें ना। टुरिस्ट टॅक्सीचो इशू सेम आसा। रशियन्स डुईंग बिझनेस, गव्हर्मेंट एवरी मशिनरी इज टर्निंग ब्लँक आयड, बट देर आर पीपल हू फील व्हेरी प्राऊड इफ आय हॅव अ टॅक्सी. They don't want to do anything than a taxi driver. Further job is what we enjoy, is being a waiter in a hotel, then a barman, and the best skill jobs are gone outside the Goa. They either go to Bangalore or they go to Pune or they go to Gulf. But why can't it be in Goa? Now the airport is coming. सरकार हाचेर कित्याक विचार करिना की बाबा आतां एअरपोर्टार बेजीक आमकां आतां येदो व्हडलो एअरपोर्ट म्हणटा ते, तर गव्हर्मेंट इज सेविंग 25 लाख लोक येतले. अरे हांगासर 1.5 लाख येता ते सांबाळना आमचेर. 25 लाख घेवन आमी कितें करतले? रस्त्यांची परिस्थिती पळयात तुमी न्यू इयर क्रिसमसाक. इतले जर आमी टुरिस्ट हाडटले जाल्यार ते येयल्या उपरांत मागीर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करतले, हाचेर कोण विचार करना. मोर्जी टू केरी पार्किंग ना. लोकांचे सोड रे, आमी घरा बांदले आमकां रस्त्यार गाडये पार्क करता. फकत आमकां आयकयलें आमी टुरिझम पॉलिसी करतले म्हणजे गव्हर्मेंटान खंयच्यात कांयच केलें ना. एटलिस्ट आतां तरी फुडें विचार करून विजन पळोवन ह्या टुरिझमाक कितें तरी करचें. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आनी सस्टेनेबल टुरिझम आसचें. टुरिझम, टॅक्सी, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू टुरिझम आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वीथ रिगार्ड्स टू टुरिझम एंड CRZ हाचेर गेली 15 वर्सां सातत्यान कांय केलें ना. कित्याक नोकरेचे बद्दल आमी नोकऱ्यो म्हटल्यार जोरी तर गोंयांत आमच्या कारखाने ना जाल्यार आमच्या नोकरी दिवंक जायना. की सरकाराच्यो नोकऱ्यो कितल्यो म्हूण लोकांक दितले? जावचें ना. आयज जे सरकारान जे एमेंडमेंट केलां, 9th एमेंडमेंट केलां, तें एकदम दुखीचें एमेंडमेंट केलां. The amendment violating the tenancy act असो म्हाका दिसता. कित्याक जे हो जो फोरम रिप्लेस केला सिव्हिल कोर्टाच्या हेतून केला, हे एकदम हे दुख्यान घालपाचें, कुळांक रडोवपाचें आनी ह्यो जमनी ऑटोमॅटीक त्यो भाटकारांच्या ताब्यान वचपाच्यो अशी शक्यताय म्हाका दिसता. 5 वर्सां पयलीं जे 108 सर्वीस ही आमच्या गव्हर्मेंटान सुरू केल्लेली, गोवा गव्हर्मेंटान, ती एक 1.5 वर्स परत चल्ली आनी लास्ट 2-2.5 वर्स जाले ती सर्वीस हांगा बंद जाल्लेली आसा. त्याच्यामुळे जे आमचे जे लोक आसा, नागरीक आसा, जर एक्सिडंट जालो जाल्यार 108 सर्वीस ही हांगा पावपाक ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स टू 1 वर लागता. जर आमी पेशंटांक घेवन जर आमी तुयेच्या हॉस्पिटलान गेले, हॉस्पिटलाचेर करोडांनी रुपया खर्च केल्लो आसा, पूण थंय सादो एक एक्सरे काडपा खातीर थंय टॅक्निशियन नासता.
त्याच्यामुळे थंय पेशंटाचे कमीत ते 10 ते 15 मिनटां वेस्ट जाता आनी मागीर तो डॉक्टर तांकां हांगाच्यान आजिलो हॉस्पिटलान रिफर करता. ती सुद्धा गव्हर्मेंटान तेचो बऱ्यापैकी यूज करून थंय सुद्धा एक इंडस्ट्री हाडून जो कितें आमचो एम्प्लॉयमेंटाचो जो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सुद्धा थंयसर सॉल्व करपाचो ह्या सरकारान प्रयत्न करपाचो. पर्यावरणाचे गोश्टी पळोवपाक जाय. आयज कोणाक आयज पिंड हितलो जाल्यार कावळो दिसना कडेन, ही एक मोठी चीज आहा. सुकणी दिसनात पयलींची. म्हणजे डेव्हलपमेंट लक्ष आसंक जाय पर्यावरणाची. दुसरी गोष्ट भारतीय संस्कृती, हे भारतीय संस्कृती हाय टिकांक जाय. आमी ठाम आहा आनी येता ते कोण तो निवडून येतलो आमदार, त्या आमदारान हेचेर लक्ष घालूंक जाय की सगळे डेव्हलपमेंट म्हणून हे करूंक जायना, बाकीच्या गोष्टीचेर लक्ष घालूंक जाय. प्रुडंटाच्या मतदाराच्या डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो मांद्रेच्या मतदार राजाचो लोकनामो. असो एक एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मडगांवच्या नगरपालिकेचे खंय कोट्यांनी रुपया भायर आसा. हाऊस टॅक्स, ट्रेड लायसन्स, भाडे आनी बाकीचे धरून पालिकेक खंय वट्ट 6 कोटी येवंक जाय. मडगांवचो सीओ तावडे एक्सक्लुझिव्हली प्रुडंटा कडेन उलयलो. पालिकांनी स्वताच्या पांयार उबे रावंक जाय म्हणून डीएमएन पालिकेक सांगलां. खबरां माळीत पळयात मडगांवच्या पालिकेची फुकटगिरी. And our recovery team is also working systematically. I think that 6,000 figure will definitely be come down. 6 crores. Yeah, 6 crores figure will be definitely come down. More efforts are required, and we are activating the teams very soon. We made it clear. Our honorable chairperson as well as DNA also visited our office also. That time also he has pointed out that though our regular flow of revenue is there, but we should not wait for government this grant and for development purpose or some other projects which are required for public welfare. We have to self-sufficient for our self-reliance for our this thing. So we have resources of that. Definitely we will activate the teams again and we will recover. So whatever amount more than 10,000, we are giving them notices and ask them probably to pay immediately, otherwise action will be faced. Now this recovery is accumulating sometimes. Like this cumulative, this all licenses which I have spoken is amount to be I think approximately 6 crores. But it is a continuous process. Now 6 crores not remain as a all the times recovery, but some of the amount, some part of that amount is always paying by this. आदलो नगराध्यक्ष साव्यो कुतिनो सांगता ते प्रमाण लॉयल टॅक्स पेयरांच्या आणि सरकाराच्या कुस्तार नगरपालिका चलता. 70% ट्रेडर्सांकडे खंय ट्रेड लायसनूच ना. This council is continuously scoring marks, not for performance, but for non-performance. The areas that are continuously mounting is on account of no measures being taken to ensure that the revenue is coming into the council treasury. It may be trade license. We have been right from the beginning saying that more than 70% of commercial premises existing in Margao do not have a trade license, and as such trade license is not coming, and people are not taking trade licenses because rent revision takes place. The house tax is increased as per 1 month rent, so that revenue also in crores of rupees. Whatever the loyal taxpayers are paying the council, the council is running based on the loyal taxpayers' money, which is being misused by this council. It's a very sad story, basically. या खबरामाळेन आता मेरेन पणजे, मुरगांव आणि मडगांव पालिकेची फुकटगिरी पळयली. एक एक करून गोयच्या सगळ्या नगरपालिकांच्या सरकाराच्या कुस्तार फुकटगिरीचो रिपोर्ट येतलो. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस. घेऊया एक ब्रेक.